सर तुमची इंडस्ट्री हांगासर कितली वर्सां जाली हांगासर? हांगा जवळ जवळ म्हाका 18-19 वर्सां जालीं. आय स्टार्टेड इन 2005 and I'm here for last so many years. प्रोडक्ट्स कितें आसा आमचे? I mean, we are in printing. Printing ज्यो पेरिफरल्स बाकीच्या इंडस्ट्रींक लागता लायक लेबल्स, स्टेशनरी इंडस्ट्री लायक पेपर कॅसल म्हणून एक प्रोड्युसीस क्रेयॉन्स वगैरे ताका लागणाऱ्यो ज्यो पेरिफरल्स लेबल्स वगैरे असले आमी मॅन्युफॅक्चर करता रायट फ्रॉम 2005 and we are still with those companies supplying them. There are also other आमचे कडेन आनीकूय क्लायंट आसा which are from करसवाडा थिवीम इंडस्ट्रियल इस्टेट. तांचे खातीर लागणारे एनवेलॉप्स which are used for your lenses of spectacles, ताका लागणारे एनवेलॉप्स, बॉक्सीस अशा प्रकारचे आमी मॅन्युफॅक्चर करता आनी सप्लाय देम एंड आय एम डुईंग इट फ्रॉम रायट फ्रॉम 2005. प्रॉब्लम्स कितें आसा सर तुमकां हांगासर? प्रॉब्लेम म्हणजे एक म्हणजे मेन उलोवपा सारको आहा म्हणटा ते इलेक्ट्रिसिटीचो. इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्शन्स आर एवरी नाव एंड देन. म्हणजे वी कॅनॉट जस्ट गो ऑन कंप्लेनिंग की बाबा काल नासली आज बरें आहा अशें ना. जर वी कॅन से जवळ जवळ एवरी डे आसता. ताजे खातीर आमकां तरी दिसता कितें रिजनां आसता ती. देर आर सम tree cutting which is not properly done or done temporarily or not with that right requisite application. त्यामुळे परत परत इंटरप्शन आसा. दुसरें आमच्या वापरान जी इलेक्ट्रिसिटी आसा ताजे वयल्यानूच हांगा ज्यो रेसिडेन्शियल एरिया तांकांय सप्लाय जाल्या. त्यामुळे कितें समज तांच्या सप्लायाच्या हाजेर कितें झाड पडलें कितें पडलें जाल्यार आमची लायट बंद केली वता मे बी फॉर 2 or 3 minutes. पण हावें एक 10 मिनटां समज लायट बंद जाली किंवा अर्दवर लायट बंद जाली जाल्यार आमची 8-8, 10-10 मशिनां बंद पडटात आनी बाय द टायम आमच्या त्या मशिनांक तो पिकअप येवपाक जवळ जवळ परत अर्दवर वता. So it becomes a loss to us. It is a what you call is the manpower loss जाता. आनी ही manpower loss आमी कित्या खातीर सस्टेन करची बिकॉज ऑफ सम डिस्क्रिपन्सीज फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें कितें असल्यो मिस्टेकी आयल्यो त्यो रिस्टोर करता खरी खबर. पण त्या आमचे पळय जे लॉसीस जाता विच आर इन द फॉर्म ऑफ टायम ताजे बद्दल आमकां केन्नाच कोणें विचारलेलें ना. आमी वी फील हेल्पलेस. दुसरें वी आर ऑल्सो बेसिकली अवे फ्रॉम द सिटी, नॉट अवे बट व्हेरी क्लोज टू सिटी पण डिसोसिएटेड फ्रॉम द सिटी. पण आमचें कितें जाता बिकॉज ऑफ दीस आयसोलेशन आमकां इलेक्ट्रिकल सप्लायज म्हणजे स्ट्रीट लायट्स हाजे बद्दलची सारकी प्रोविजनां आसूंक जाय. कित्याक आमच्या रातच्या हांगा समज आमी कोण नासतात त्या वेळार कितें इन्फिल्ट्रेशन म्हणा किंवा एनी टायप ऑफ अटेम्प्ट वीच इज ऑलवेज यू मस्ट बी अवेअर की हांगा ह्यो गोश्टी खूब घडटात. तुमकां आतां दुसऱ्यां कडेन उलयल्यार त्या बद्दल म्हायती मेळटली. पण त्या खातीर लागणाऱ्यो आमचे कडेन स्ट्रीट लायट इन्स्पायट ऑफ अवर रिपिटेड रिक्वेस्ट हॅव नॉट बीन प्रोवायडेड. आतां म्युन्सिपालिटीची क्राय इज वी डू नॉट हॅव दोज पिक्चर्स, वी कॅनॉट एफोर्ड टू आमचे कडेन येवंक ना सप्लाय अशें जें पळय आमकां थातूर मातूर आन्सर दितात. दॅट इज वन्स ऑर ट्वायस इट इज ओके बट दे कॅनॉट गिव अस आन्सर अस फॉर प्रिटी लाँग टायम. 2-2 वर्सां तीच रिजन दितात आमचे कडेन येना म्हणून किंवा आयदर आमकां सेकंडरी ट्रिटमेंट दिलो वता अशें म्हाका फिलींग येता. आमी हांगा आसात म्युन्सिपालिटी आमचे कडल्यान जो कितें पळय थ्रू अवे वीच आर देर आयटम्स आमची जो पळय स्टाफ आहा जेवतकूच कितें जें उडोवंक जाय ताचे खातीर आमचे कडेन केन्नाच म्युन्सिपालिटीन विचारलेलें ना. आमी तें कितें करप काय पिशवेन घालून खंय व्हरून उडोवपाचो तसो कांय जागो ना. सो दे आर सपोज टू कलेक्ट. ताजे बद्दल केन्नाच आमी केन्ना विचारूंक ना ताणीं केन्ना सांगूंक ना. सो इट इज अ मॅटर ऑफ द स्ट्रे डॉग्स हू कम एंड इट एंड मेक दॅट एरिया बीट डर्टी आनी नॉट व्हेरी हेल्दी फॉर अस. दुसरे रस्त्याची तरेतरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान मदीं खणले. ताजे पयलीं म्हज्या फॅक्ट्रीच्या समोर तर जवळ जवळ 10 वर्सां रस्तोच करूंक. म्हणटकूच आमकां कितें जालां कांय गोश्टीची ह्यो संवय जाल्या
आतां सदांच वचून रडून रडून व्हरतना म्हणून आमी ह्यातूनसून दुखलून वतात. नवीन इंडस्ट्री येवपाकूय हांगा तसो जागो ना. सो आतां आसा तातूंतूय समज अपग्रेडेशन जर जावपाक जाय जाल्यार पीपल आर रिलक्टंट. जे आसा तेच तातूंत कितें करतात आनी चलोवपाचो प्रयत्न करतात. आमचे कडेन दिवचलेन मोठ्यो इंडस्ट्री येवप ही गरजेचें आसलें कारण आमचे सारके युनीट ल्हान युनीट मागीर तांकां एन्सिलरी म्हणून काम करूं शकतले. आतां आमी जे ल्हान ल्हान युनीट आसात वी हॅव टू डिपेंड ऑन द अदर इंडस्ट्रीज वीच आर अवे फ्रॉम अस ऑर मे बी अवे फ्रॉम अवर स्टेट. आमकां डिपेंड रावचें पडटा. आमचे कडल्यान समज कितें बिजनेस जाय तर वी हॅव टू गो टू अदर इंडस्ट्रियलिस्ट वीच आर बियॉन्ड बिचोलीम. आनी दिवचलेन तश्यो मोठ्यो इंडस्ट्री नासल्या कारणान किंवा आसपासूय नासल्या कारणान आमकां सर्वायवल इल्लें म्हणजे जे पळय आसा क्लायंट तांकांच घट धरून रावचें पडटा. नवे मेळपाची अपेक्षा दवरणें खूब कठीण जावंक लागलां. म्हणून नवो जर एंटरप्रिनरूय हांगा येतलो तो ही इज रिलक्टंट. वाय आय शूड बी सो आयसोलेटेड. जशें जी परिस्थिती आतां ते कासरपाल म्हणून थंय एक इंडस्ट्रियल इस्टेट काडल्या. सम पीपल हॅव डेफिनेटली हॅव बॉट. पण थंय जे पळय ज्या तरेन फुडें वचूंक जाय ज्या तरेंतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय वीच इज नॉट अवेलेबल. तुळ्याच्या बाबतीनूय तेंच जालां. सारको एप्रोच रोडूच ना जाल्यार तुमी ती फुडें कशी लोकांच्या गळ्यार मारूं शकना न्ही ती. अशें दीस टायप ऑफ थिंग्स वीच आर प्रिवलंट. हांव 2005 पासून अपेक्षेनूच रावलो कितें कितें की सुदारणा जातल्यो म्हणून. पूण देर हॅज बीन नॉट सिग्निफिकंट वीच आय कॅन रियली से देर हॅज बीन. द ऑफिसर्स डू कम येतात आमचे कडेन सास्पितात ना न्ही. पण तांचे कडल्यान परत रेसिप्रोकेशन जें कितें जावंक जाय तें जायना. इट इज पेनफूल बट ओके. वी हॅव टू. आय एम ग्रोईंग ओल्डर. आय एम अ सिनियर सिटीजन. सो म्हाका आनी तितलो व्हडल्यो अपेक्षा दवरून आनी मोठ्ठें आयुश्य काडपाचें ना. पण एट दीस एज ऑल्सो आय फायंड इट की आमकां हें मेळचेंच ना पळोवंक काय म्हणून. तशेंच आमकां फुडें वचचें पडटलें काय म्हणून. नक्कीच तुम्ही म्हणतात त्याप्रमाणे जे इश्यूज असतात ते इंडस्ट्रीचे ते सॉल्व जावपाची गरज आसा. बिकॉज तुम्ही जर इंडस्ट्री इज लुकींग आफ्टर सो मेनी पीपल. जॉब्स असतात तेज्या खातीर इंडस्ट्री बरी चल्ल्यार जॉब्स आनीक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो. प्लस जे सध्या काम करतात तेंची अपग्रेडेशन जातलें. तेंकाय लायव्हलीहूड एज अ सोर्स मेळटा. सो ते प्रॉब्लम्स एक्चुली सॉल्व जावपाची गरज आसा. सर थँक्यू. तुम्ही तुमचो वेळ आमकां दिलो. थँक्यू सर.